ती सांगतात की आमच्याकडे परमिशन ना, आमच्याकडे फुल परमिशन आहा, पण रस्त्यार रावपाचें परमिशन तेंचे कडेन नासलें. प्रतिमा कुत्तीन आरोप केल्ले आहा की आमी बेशिस्तपणां केल्ली आहा म्हणून. पूण बेशिस्तपणाचो हो जो हावभाव आहा, म्हाका दिसता खंयचीच आमची गोंयकान बायल मनीस हे तरेचो व्यवहार करची ना. प्रतिमा कुत्तीनून मारिल्लें चप्पल आमच्या एका कार्यकर्त्याक अंकीत महात्मे, हो आमचो म्हापशेचो कार्यकर्तो, हाच्या दोळ्याक लागलेलें आसा. रफायल डिलाचेर सुप्रीम कोर्टान सरकाराक क्लीन चीट दिल्ली आसा आनी राहुल गांधी आमी पळयला कसो परत परत फट उलयतालो आनी दे आर प्लेईंग वीथ आर नॅशनल डिफेन्स. नॅशनल हेराल्ड जो तांचो स्कॅम आसा मोठो, ताजेर दिल्ली हायकोर्टान जजमेंट दिल्लें आसा की राहुल गांधीन आनी सोनिया गांधीन ती प्रॉपर्टी पळय हडप केल्या ती येणाऱ्या 2 आठवड्या भितर वेकेट करची म्हणून. गिरीश चोडणकरान हाजेर पयलीं कमेंट करचें आनी लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर तो पुलिसाचेर मोर्चा, ते आपल्या ऑपोजिशन लिडराक घेवन ही सगळी असली पळय फटिंगपणां आहा ती बंद करची. वी डिमांड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट यू हॅव टू से अबाउट नॅशनल हेराल्ड. क्रिश्चन मिशेलाक अरेस्ट केल्लो आसा. आगुस्ता वेस्टलँड म्हणटा तो मोठो स्कॅम जो राहुल गांधी आनी ताजे फॅमिलीन केल्लो आसा, ताजी वेवस्थीत सगळी जी चवकशी कोर्टाच्या माध्यमांच्यान आनी सगळ्या एजन्सींच्या माध्यमांच्यान चालू आसा आनी हे देशा कडेन आतां एक्सपोज जातले आनी तांची फटिंगपणां लिपोवपा खातीर असली फालतूपणां जी काल पळय केल्लीं आसा ती सगळ्या मिडियानूय कवर केल्लीं आसा.